कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। जी अनेक वर्षाची आमची मागणी आसा 2003 साकून जेन्ना गावडा कुणबी वेळीप ह्या लोकांक जेन्ना गोंयांत एसटीचो स्टेटस मेळ्ळो तेन्नाची जी मागणी आसा की आमची अनेक मागणी आसलो, पण प्रामुख्यान तातूंतल्यान मेन आमचो एक डिमांड आसलो तो पॉलिटिकली रिजर्वेशन, जेका लागून अनेक आंदोलनां जालीं, विधानसभेचेर मोर्चा जालो, जनजागृती यात्रा जाली आनी बाळ्ळे हांगा 2011-25 मेक प्रखर अशें आंदोलन जालें। 2007, 2012, 2017 आनी 2022 जो घटनेनुसार मेळपाचो अधिकार जी बाबासाहेब आंबेडकराची घटनेक आमी मानतात, प्रत्येक राज्यांतल्या जो अनुसूचित जाती आसात, अनुसूचित जमाती आसात, तांकां सगळे तरेचे राखीव हे ज्यो रिजर्वेशन जे आसात, जावं एज्युकेशन जावं पॉलिटिकली सगळे मेळपा जायो। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजे नेतृत्वा सकयल उठा संघटनेचे शिष्टमंडळ अनेकदां आमी दिल्ली गेले आनी त्या अनुसार पार्लमेंट निवडणुके पयलीं होम मिनिस्टर श्री अमित शाह हांकां आमी मेळ्ळे आनी तें आश्वासन ताणें दिल्लें त्या प्रमाणे 12 इतले आमचे MP आसात, गोंयचे आसात, अन्य राज्यांतले आसात, ह्या 12 खासदारांनी सुद्दां हेजेर चर्चा जाली आनी पासींग स्टेजीचेर तें बील पास जावपाक शकलें ना। तुमकां खबर आसा कारणां पार्लमेंट एडजर्न जालें। कालच्यान परत एकदां पार्लमेंट हे सुरू जाल्लें आसा। आमची उठा संघटनेच्या पदाधिकारी तमाम गोंयच्या ST 12% ST लोकांची मागणी आसा की हे जे आज पार्लमेंटाचें सेशन चालू आसा, ह्या सेशनाक हे जे पेंडींग बील आसा ते पास जावचें। इलेक्शन ड्यू आसा ते 2027 आसा। आमकां एक मोठी उमेद आसा की 2027 पयलीं हे सगळे फॉर्मेलिटीज जावन ताजें रिजर्वेशन आमकां मेळटली ही व्हडली उमेद आमचें केंद्र सरकार आसा, जे सरकाराचे मोदी वा प्रायम मिनिस्टर आसात, आनी गोंयांत जे डॉक्टर प्रमोद सावंत आसात, हांचे कडच्या तमाम आमच्या गोंयकारांची ST समाज बांदवांची मागणी आसा आनी हो घटनेनुसार दिल्लो अधिकार आसा। आनी म्हणून थ्रू ह्या प्रेस कॉन्फरन्सांतल्यान आमी दोनी सरकाराक मागणी करतात। पार्लमेंट चालू आसल्यान आमकां होप आसा 2027 जे इलेक्शन ड्यू आसा, ह्या इलेक्शना पयलीं आमकां मेळपाकच जाय हो आमचो आग्रह आसा। हेजे संबंदी सुद्दां वेळोवेळी आमी पाठ पुरावो फॉलोअप हो आमचो सतत चालू आसलो।